तुम्ही अर्जंट तलवार सुनायची चल गो पदू तुका पळू का म्हणून म्हाका दिसना वे सरप्राईज तुका नी पूजा दिवाय म्हणून सांगना ना अशें येयलो म्हणू कशी चेडा पळून खुशी जाली म्हाका कसं सडनली बाई आता तुमका सरप्राईज दिला म्हणून येईना मा काय नाना आवत्तेता कसं जाली मिगेल चेडा कसं रडतसी कसं ने पद्मिनी पद्मिनी आणखी एक मिनिट घे कुणी कॉफी पिया पूजा कसं जाले ती रडतस कसं जाला तिका ती कसं ने कारण नते तिने रडना ती कसं की जाऊन शापूर तू उगत ना मैं ते कसं म्हणल्यार ते पूजाक एक चर्ल पसंद आयला ताकाय भारी प्रीती सिगेल त्याला कसं करचें तागेले अम्मा कांय खुश ना कसं करचें कसं गो पद्मिनी इतली पुराय जाल्ल्यारी तू म्हाका एक विषय सांगनी त्यात नंतर हांव तुका रॉक करेल कसं लेक चिल्ली कतीर ना मैं कसं तिगे विषय हावच पडे कसं ती कसं करू असता म्हणून सांग आता सांगे ना कसं म्हणून मात त्या कोणी रिकला ना मैं कळली ना मैं पूजा पूजा चला पूजा चेडा कसं बेजार करतस कसं झालंय काय ना ते ऑफिसाचे कामाचे स्ट्रेस पूजा तू आज तर किने मेगेल्या फट्टी मारली आज कसल्या फट्टी मारतस तुका लांब पुरे विरकून झाले मेगेल्या गी कसं म्हणतोस ना हांव कसं नाही करणे ना हांव कसं नाही करणी पूजा हा तू कसले म्हणला वेचेला कसले म्हणी नव्हे तुक तो मना पसंत वेचेलो पसंत असल्या सांग म्हाका दीपक पसंत ना आणि दीपका काय हांव म्हणल्यार भारी इश्ट पयर वर तागेले अम्मा सोयरीक नक्का नक्का म्हणता आशिल्ली जाल्यार पयर कसं जाल गो तसो तागेले घरकड गेल तो वळी जाल्यार तुका आनी अम्माक कंचे घरकड रेस्पेक्ट ना की हांव ते घरा सून जावन वचना ना जाल्यार म्हाका एक विषय अर्थूच येतो ना ती दीपका लेगरा कसला ड्रामा करतोस म्हण कळतो ना ती हे सोयरीक इश्ट ना जाल्यार ती इश्ट म्हण सांगला ओके म्हण सांगला दीपका लागी हांव नेक्स्ट कसं करच म्हण कळतो ना अण्णा म्हाका चेडा कसले बेजार पावतो तू रोड का असर पुरे हांव कितले की पळयला आमगे जिवनांत तू रोड आनी बेसू नका तुका हाज्या बसी लायक सोयरीक जय जाल्यार करता दीपक इश्ट म्हण जाल्यार दीपक आलो जाल्यार कर म्हाका खंयचेय सोयरीक नाका ना म्हाका दीपक इश्ट म्हाका तो नाका जाल्यार म्हाका वर्डिका नाका हांव तुमगे लोट्टू तुका आनी अम्माक पळोवन तुमी लोट्टू आसतना इतके वर्ष पळयल न्हू पूजा तुका हांवें आनी तुका वार्डी कोण तुगेले बामणाना पळोव का तुका दीपक इश्ट म्हण जाल्यार दीपक तू वार्डी करा पळय तू म्हणल्यार म्हणकेची देव माम कशी चेडा देव माम मस्त चांग ना तांका हांव सून जावन भारी खुशी मस्त चांग तांणी तस जाल्यार हांव देव मामाल्या उलयता तू कांय टेन्शन करू नाका इत्या इथे सॉरी इथे आनिके तुमगेले कोप देवनी वे इथे हांव सॉरी म्हणटास तुम्ही आनिके कसन ते कोपून वयशे त्या पुरे सोड येता सुरवे म्हाका देव मामाला एक नंबर दी ताका फोन करून कसो म्हणून उलोय पूजा पूजा अन्ना एक चूर ते देव मम्माला नंबर दी गो हा जाय ना मा व्हॉट्सअप करता इथे इथे तुम्ही कसं म्हणून उलयतात ते देव मम्माला कोपार बिनी उरलो नाकाची समाधान कसं उलयतात इथे सांगाची ते
तू मग कसले विषय सांगला वे आता तू कसं लिहिता पुरे नु तर बैस तोंड टाकून हॅलो हॅलो देव मामू है वही देव मामूले तसा तुम्ही कोण हा पूजा लहान उरलेतच हो पूजा लानू देव माम सॉरी मस्त सॉरी कसं नाही म्हणल्यार हांव जेवणूची पूजा विषयी उल्लू का असेल चिडवान हा कसं की पुऱ्या विषय कोण घेतला मिगेल बैले नाही मिगेल्या सांगानी तसच्या मग कसले विषय गोत ना असेल व्हेरी सॉरी असो मामा वाट ना आता चिरडू आले कसन सांगचे झाले एक आणि लव केल्यारी आमक सांगला ना तेंच वड विषय जल्लेले विषय एद्दोळताय जल्लेले विषय पूरा पेल्ल्यान गलिया देव माम चिल्लेर बापूस चावनो हांवें तुमगेल घरकड सोयरीक घेऊन येऊ का असेल ना बा तुम्ही त्या पर घेऊन बैसू नकाच कळलं आता जल्लेल पुरे जल्ले आणि मुखार सुना मी कसं करका आता इम्पॉर्टंट कसं म्हळ्यार पूजाले आणि आमगेल दीपक आले भविष्य इतली दिसो मिगेल पाहिलेले रात दांत चलत आशिल्ले ही सोयरीक नाक्का म्हणून तुमगेल धुव पूजा आमगेल घरा आयली की देवा कडच्यान कसं मॅजिक जाल्ली म्हणून वत ना मिगेल पाहिलेने वरटिके ओके म्हणा कसल मामा तुमगेल बायलेन ओके म्हणला मिगेल धू विंगड सांगतास कहाणी काय म्हणता असं तुम्ही मामा कसून म्हणता असं तुम्ही कसन जाल्लें ते कसं जाल्ले म्हणल्यार मामा पयली मिगेल धुवे ना तुमगेल घरा येताना म्हाका डाऊट आशिल्ले हिणे पयर आयस्क्रीम हाडा तुमी म्हणून सांगतानाच म्हाका डाऊट आशिल्ले हिणे कसं की कितापत केल्या म्हणून देवा रामचंद्र हे बैल मनशाल कारभार मामा मिगेल धुवेल कुशे खातीर हांव कसले करू तयार आसा लोन काण दिल्यारी तुमका भांगर की वज्र की तुमगेल अंतस्ता समजावन हांव दिवच्या तयार आसा तितले न्ही मामा मिगेल पूर्वजाले आस्ते सर ते मिगेल नावाचे वांट येवचे आसा हांव ते वांट येयले नंतर पुऱ्या पुजाक व्हरून दिता तुम्ही कसले एच्चर काणाका मामा चेडवाक कुशी कशी होड आमकां कसले सर अयो मम्मा तुम्ही कसला अशी उलयताची आमका दुड्डू आस्ती भांगर कसने नाका तुमगेले फूलशी आशिल्ली चिल्ली मात्र दिल्या पुरो आमकां देवान कसने उणी करनी दीपकाल संतोषूची आमकां मुख्य तितल्यांची वय विंगड कसने नाका तुमगेल चिल्ली आमकां दिल्या पुरो तितलेंच वय 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 तुमगेले मन पडून भारी खुश जाली मामा म्हाका अयो मामा तशी नाही जीव की मिगेल बैलेलीची तिका ते कसे की म्हणता पड आमची गेला तू नाल्ल्याची कॉल चेडू आशिला आश चेड म्हणून तसल ती स्टेटस म्हणून बसल्या सॉरी तुम्ही नाही सॉरी हांव तुमगेल्या मागू का बाप त्या मिगेल बायले निमित्त पूजा कितली बेजार जाली की असो असो आजी रेंजेला बाई देवकी सुधरतली दीपकाला आणि पूजाला वर्डिकेक भोगपीक दितली म्हणून हांव पेशन्स घेवन घेवन वेट करून आत ही सुरवे ओके म्हणून मागशी असल पुरा करत असती असं मामा थोडे टाइम दिया ह्या पुरा आमगेल घरा विषयी न्हय हांव पळयता निकेल बायले लागी हांव उलयता तुम्ही काय टेन्शन करनाक मामा थोडे टाइम दिया म्हाका जायत वा जायत मामा मुखारी कशी करता म्हणेल विषयी तुम्ही फोन कोण तिडसियाचे तशी मुखार सुवाय आमी ओके फाल्यां मामा हांव आसना वतस जाय जाल्यार मिगेल मिगेल धुवे खातीर हांव एक वार रज घावन जाल्यार येता नेक्स्ट वीक जायत मम्मा जायत जायत कसले असले रे हांव तुमका कॉल कोन तिडसिता जायत जायत
तुम्ही काय याच्यान काणा ती गट्टे जेवण करून द्या. ओके, गुड नाईट. जय मामा दवरता. नमस्कार. कसं म्हणाले ते देव मामा कसं म्हणाल? वैगो पद्मिनी उरलेलो हांव तू ह्या माटा कसो उमेतस? तुका कस हांव आसतना तू कसं येचें ना? तुम्ही आयले नवी ते म्हाका कसं नाही याच्यान ना तर तुम्ही म्हाका माफ केलं ना सांगायची ते असं गो माफी केलंय तुका. पूजा पसी वाट आमकां कसं लस तिगे हार्दिक एक चंदरी तिर जेवची मात्र मी दोग जणांना पडोवची. ವೆಂಕಟರಮಣ ಏಕ್ ಕಬೇತಿ ಗಾಯಿ ಮೇಳ್ ಒಗ್ಗಿ ಯಾಕೆ ಹೊರಡಿ ಚಂದಾಯ ಜವ್ವು कसं कबे ती गाय गो कसं उरलंय तू हे पुरे नक्ते नसतील कोयर कोणी बघला तुझ्या मागत्यान तू. तुमक त्या प्रकरण नाही ते तुम्ही तुमगेल कराची हांव मेगेल करता. जायत मारिनी कसं जेव का जाल्यार करी जाल्यार सोयरी के उल्लूच विषय एक मध्ये पोण का जाय तिथे चिलेन एक चांगली रीतीन सोयरीक जेव सुरू का. जाय तिथे पद्मिनी पद्मिनी आई तिथे आई आणि हा बाय सरता घे ना. दीस ये कशी जाऊन तू म्हणून ना पळे छान तू पळे तुम्ही नागर पंचमी केळी नाशली पातोळी केले हल्दीपणा पातोळी खट्ट पत्रळ पुढं दवरला त्या फ्रीज मागेले फ्रीज जागून दवरती आणि तू चटणी पिट्टी नॉनचे पुरा असं ठीक आहे दिल्या पुढे तुम्ही खायची कळव्या जायत गो जायत. हा मग नेक्स्ट वीक येता इतकी पुरा भाऊची तिथले जातीस अपास येत न्हू त्यातनं कोण घालू ना जिव्या मका. नाही आज ते असं थै कोणच तुम कोण घालू जागृत करा मस्त पुरा त्यालाच खाऊ नका. जायत जायत डॉक्टरांनी सांगेल उडकस दबर जायत गो आता पूजाला हरडीकस ना तू सांगा म्हणजे काय ऐकू का होईना मामा. जायत जायत तुम्ही आज पडे अशी एक दिसाकानी ये नका ती येऊची जाल्यार एक वार रज गाणी येते हे म्हाका पडे कशी आयली स्वप्न अशी जगता कशी आयली कशी वच्चा म्हणून कळना कळलं एक वार रज रे याची. आणि हांगा हांवें येव काजिल्ले नको पद्मिनी ही गेले न्ही दीपक आले एक गांठ गांव सोडले म्हणून दिल्यारी मागीर आमकां ताचे पिशवी वेळ कसं जेवता. वय ते वय आणि एक वार रज रे यायची. आणि हा तू मस्त मिस करता. तू थोडे दिवस रब्बे आशिल ना माया. लग्ना विषयी कसं नाही याच्यात काणक तू देव मम्माने हांव उन्नयला आणि हांव येताच बिनी कसं नाही आपास वाण घाल नाकाची कळना. जायता ना. बाय. राय अक्षरा एन्जॉय. जागृत इथे दी पूजा ते बॅग म्हणून दी गुतू गुते येता जागृत आहे जाय जाय तिथे हॅलो हॅलो हांव रामराय माम उलयतास. हा राम राम माम नमस्कार कशी आसाची? हा नमस्कार गे नमस्कार आराम आसा. किती फोन केलाय? कसं बसलोय पद्मिनी म्हाका तुम्ही त्या अबी दाखयले सोयरीक नाक म्हाका. हा कसं म्हणता असंच रामराय माम तुम्ही चेल्ली फूल मान जाल्ला चल्ल्यान चेल्ली ओपवीक कोण जाल्ला आत्ता नक म्हळ्या कशी? त्या कांय होड ना गे पूल म्हणल्यारी तर तशी कसले कांय जायना ते आणि तू म्हाका ही सोयरीक नाक गे. अयो तशी कर ना कशी रामराय माम कसं नाही एक रिझन ना ते नक म्हळ्या कसं कसं जाईल म्हणून पुणी सांगाची. विषय कसले सांगू जायना गे ते नाक म्हणल्या नाक म्हाका म्हाका म्हण ना. तुम्ही अबिले आनंद म्हाका विषयाची म्हाका नाक ही सोयरीक. अयो तशी कर ना कशी रामराय माम. ना 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 म्हाका नाका गे हे विषय उलोवचे नाका गे म्हाका जायना नाका म्हणला नाका. हॅलो हॅलो अयो उल्लो भितर कट्ट केली मू कसं जालें हे रामराय मम्माक? अयो देवा कसं जाल्लें बा हे रामराय मम्माक.
अब्बीक एक सांगका मत फोन हार नाका ताका घराक यो म्हणटा. हॅलो हॅलो अबी काही आहेस रे तू? हांव भायर आसा पद्मिनाका. एक मिनिट घरा यो रे म्हाका थोडे उल्लोचे आशिल्ले तुगेले की. कसं अर्जंट पद्मिनाका? ना ना तू यो घराक यो तुगेले उल्लोचे आसा अर्जंट उल्लोचे आसा यो. आत्ता येवं का वय? वय वय आत्ता यो आत्ता यो. हा जाय जाय जाता येता. हा जायत रे अबी. देवा आता ह्या चल्ले नायले कशे पाव सांगचे कसले देवा अशी पुरा करता ह्या चेडवाल सूख संतोष पळोवचे जायना वय तुका. यो आता येताल चाललो कसं करची की हांवें. देवा हो अब्बी कितले कुशेर आशिल्लो. ताणे चोपीक कोण एक हे सोयरीक ताणे मुखारसून केला अशी जेवचे. राम राय मामाक कसं जावन अशें पुरो कोण की शिकोवन दिला की कसले अशें केलें ताणें. कोणने कसं नाही पुणी वाण घालला दिसता नाही जाल्यार अशी सडन नाका म्हळ्यार कसं करचें बा. हें अब्बील न्ही होडा तांची संबंध म्हणून सोडली की बी न्ही अनकूल ना म्हणून सोडली की कसले बा चेल्ली सुकार पडतशी म्हणून कसं नाही अशें पुरो. कसं जालं पद्मिनाका? कसं जालें? इतलें अर्जंट कसं आपयलें? तुगेलें हेल्थ समज ना हेल्थ समज रे बी. आनी कसं नाही पूजा कसं नाही विषय वय? नाही तू भयस एक मिनिट म्हाका कशी सूर करची म्हणून कळता ना रे. मग कसं म्हणून सांग बघी. म्हाका एक कसं की जाता सर तुगेलें पळोवन. नाही रे अभी त्या राम राय मम्माला फोन येईल रे. कसं काय ताका? तो सांगतास सोयरीक नाक म्हणतास रे कसं करची रे अभी येत.